आज ऑर्गनायज केला ताका शाबासकी दिता. आमचे मध्ये सगळे पार्टिसिपंट्स आणि बाकीचे सगळे येयल्ले आसा. सो आज हो कार्यशाळा करून मागीर दांडियाचो प्रोग्राम जो 3 तारखेचो 11 तारखेक आसतलो हांगाच आसतलो आनी 19 तारखेक कॉम्पिटिशन आसतलें ऑल गोवा कॉम्पिटिशन. सो ती तयार जावन ती कॉम्पिटिशनात भाग घेवचो असो संकल्पना आमचे प्रतीक बाब युवा सुराज्याचे अध्यक्षान दवरलेले आसा. आमचे सगळे मानेसरान दवरलेले आसा. तेन्ना हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणून जे दोन्ही टिचर प्रेरणा आनी प्रतीक जो करता ताका बरे भशेन शिकयचे अशें विनंती करता. सरपंच कविता गाव देसाय सगळे एन्जॉय करतात. तुमकां वेगवेगळे सेवा आसतले सद्याक बेजीक सेवा आसात आनी जशे जशे दीस फुडें वयता त्या प्रमाणे वेगवेगळे गरबा दांडियाचे स्टेप्स आसा तुमकां ही दोगांय भाव भयणां प्रितेश प्रेरणा शिकयतली. ठीक करता तशेंच करा. सद्याक बेजीक वेगवेगळे स्टेप मागीर सुरू येतली. तांचे स्टेप पळयात थोड्यांचे फुगडी भशेन स्टेप आसता तशें नाका. फुगडी वेगळी दांडिया करपा वेगळी. पांय पळयात पांय त्या प्रमाणे पांय फॉलो करात. शाबास.